दिसुदेला सोडवणेसो दिसुदेला जेजू आयला सोडवंत जेजू आयला दिसुदेला सोडवणेसो दिसुदेला जेजू आयला सोडवंत जेजू आयला Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. मुकेशच्या भाव भयणीनो देवा खारगानो देवा उपकार भावण मिसचे बलिदान या ऐतरच्या दिसा संभ्रमच्या देवान आमकां सगळ्यांक ह्या पोणे दिला ह्या पोणे आमी घेवया पवित्र इंद्रदेव मान करून मिसाचे बलिदान संभ्रमया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्याचे ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे हिस्सोवे आसो जेजू ख्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयतरच्या दिसा आमकां आपोणे दिला जेजून तासो पाटलाव करच्याक आमी कशें तयार जाय जेजूचो पाटलाव करता आसतना सर्गाच्या वाटेची दिश्ट आमी फाटीं काडूंक जायना जायते फावटी आमी कितें करता लौकीक संवसाराच्या दृश्टींत जियेतना जेजू वयर ताच्या सांगाता आनी ताच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावच्याक भागीदार जावच्याक आमकां जायते त्रास भोगतात पूण जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करूंक तुमकां जाय सगळें तुमी सांडून म्हज्या फाटल्यान म्हजो कुरीस घेया हो जेजूचो कुरीस ताका बारा दीक जावन आसलो पूण तो बारा दीक कुरीस ताणें वबयल्या देखून आज आमचो कुरीस हळू करूंक ताणें आदार दिला तर जेजूचो पाटलाव आमी करया आमचे कुरीस आमी घेवया सोमी आमचे कुरीस हरये की हळू करता मात्र न्ही आमचें वचें देंवयता म्हणून ताणें आमकां सांगलां तेंच वर्तें जिविताचें देणें भावार्थान जियोंक आयती जावन आमच्या पातकांची वळख धरया आमची पातकां नितळ कर सोम्या म्हणून आमी सच्या बलिदानांत आमी मागया हांव पातकी सर्पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांचे दोन तोंडां उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सोम्या काकलूत तुझे पजेची सोम्या काकलूत तुझे पजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कन्या सोम्या काकलूत तुझे पजेची Krista काकलूत तुझे पजेची Krista काकलूत तुझे पजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कन्या Krista काकलूत तुझे पजेची सोम्या काकलूत तुझे पजेची सोम्या काकलूत तुझे पजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कन्या सोम्या काकलूत तुझे पजेची
कोता तू आमचो तिरबोरवोसो आता आनी सोदा मोहिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा मोहिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा तू आमकां वाट दाखय तुज्या भुरग्यांक पळय पातकान पडोंक दिवं नाका खुरपेन आमकां सांबाळ मोहिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा मोहिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा प्रार्थया सरपदेदार आमच्या बापांक तुवें दिलाय त्या वर्ते आपण तुज्या मोगान जियोंक चड आनी चड कर आमच्या जिवितांत तुज्या मोगाचें वर्तें घेणें सदांच आमी जियोवचें आमकां फावो करता आसतना तुज्या मोगान जियोन हेरांचो मोग करूंक तुवें दिलें आपण आमी घेवच्याक आमकां वर्ता शातीन भोव हे आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप देवाची येवजण खंयच्या मनशांक थावी जायत वो सर्वेस्पराची खुशी कोण पारकून काडीत विनाशी मनशांची चिंतना दोड न्हय आनी आमची कल्पना थीर न्हय कित्याक कुस्ता तसली कूड ओतम्यांक बारान चेपता आनी हो मातयेचो तोंबू जायते चिंतपी मनाचेर जोडाय हाडटा संवसारांत कितेंय आसा तें जाणो जावंक आमकां कठीण लागता आमचेच भोंवती आसा तें जाणो जावंक आमकां कोश्ट भोगतात तोर अंतराळ आसा तें कोणाच्यान सोडून काडूंक जायत तुवें जाणवाय दिवंक नासली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नासलो जाल्यार तुजी खुशी कोण वळखूंक पावतलो आसलो हे पोरी संवसारांत जियेतल्यांच्यो वाटो नीट जाल्यात आनी तुका कितें मानता ते मनीस शिकल्यात आनी जाणवायेन तांकां सांबाळल्यांत देवाचें उतर हें देवाचो ओडोपकार सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेक तूंच म्हजो आसरो मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवून मनशाक तूं परतून मातयेक पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुज्या दिश्टी येवन गेल्या कालच्या दिसा वराच्या एका पारा सारके सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो तूं मनशाक उदकाच्या लोटी बरी ओडून वताय
साची जिणी एक सोपान कोशे साखणीच्या दिसा जीव जातेल्या तणा बोरी दिसू देताना ते जीव जावन फुलता दीस बुडटाना ते बावून सुकता सर्वेस पोरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो सर्वेस पोरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. बागयोन पावलून फिलेमोनाक बरयलेले चिटे वेले वाचप. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्या वून ओदीक आतां जेजू क्रिस्ता खातीर बोणकोणीन पडलोलो तुका ही विनोती करता. बोणकोणीन आसतना हांवें जोडून दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमुसा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो जालो ना पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा. ताका धाडून एके भाशेन म्हजें कालिजूच धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव बोणकोणीन आसतना तूं कुशेन म्हाका आदार दितलो आसलोय. तोच आदार म्हाका दिवंक ताका हांगा म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुज्या आपकुशेचो जावचो आनी तुका बोल करून हांवें तो काण घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमुसाक घडये तुजे सोरशिल्लो तोडो वेल ह्याच पासत काडलेलो जायत की तो दुसरी तुज्या सांगाता सोदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामा परस अदीक बरतो. एक अपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार तुजोच गुलाम कसो आनी सोव्या सोवे एक भाव कसो तो तुका कितलो अदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमचे मदें आसा त्या एकचाराक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर मोयपासान घेतलोय आसलो त्याच मोयपासान ताकाय घे. देवाचे उतर हे. देवाचो व्हड उद्गार. उद्गार. मुखामोळाचो पोजर तुज्या साकरांचेर फांकोय आनी तुजो आज्ञा म्हाका शिकोय. हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. साम लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस लोकाचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तवळ फाटीं घुंवोन तांकां तो सांगूंक लागलो, जर कोणी म्हजे सरसी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायल भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणीय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना
हे समजून पहिल्यांत बसून गरज असलेल्या कर्साचो अंदाज करता न्हय, ना तर बुन्याद घाले उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कड ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. अथवा कोणीय राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 सिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्यार आपणाच्यान मुखार रावोंक जाता की ना तें पयलेंच बसोन आलोचन करिना जायत, नात जालें शत्रू राय विचारिना जायत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो सीस जावंक तुमच्यान जावचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बापुरबायचो दीस तुमकां मागता. आनी आज ह्या आयतारच्या दिसा आमकां देवस्तुती भोव आपुरबायतारान कितें सांगता गे म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमी जायते त्याग आनी सॅक्रिफायस सोम्याचो पाटलाव करच्या खातीर आमी बगोवंक जाय. 1535 इसवेंत इंग्लंडांत एकलो मार्तीर मेल्लो जावन आसा थॉमस मोर म्हूण. 26 वर्सां प्रायर तो इंग्लंडाचो चान्सलर जालो. पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनांत तो विन जालो. उपरांत विविध हुद्दे ताणें आपणयले. अशें आसता इंग्लंडाचो राय हेनरी ताका पाप साहेबा मदें लागून आयलें आनी पाप साहेबा विरोध तो गेलो आनी सगळ्या इंग्लंडाच्या पवित्र सभेक ताणें पाप साहेब विरोधी मांडून हाडलें. आनी अशें आसता थॉमस मोरी पाप साहेबा विरोध वचो जाय म्हणून हेनरी रायान परवानगी दिता आसतना आनी ताका परमयता आसतना हे थॉमस मोर पाप साहेबा विशयी विरोध वचोंक तो आयकलो ना. त्या खातीर तो पवित्र सभेंत अखंड तरान उबो जालो आनी पवित्र सभेंत उबो जातना हेनरी रायाक जायतो राग आयलो. पवित्र सभेची सता उखल धरतना पाप साहेबाच्या नेमा प्रमाणे ताणें जियेतना हेनरी रायान ताका धरणीपना खाळक्या कुडांत घाल्लो जावन आसा. धरणीपना खाळक्या कुडांत कितले म्हयने 15 म्हयने ताका बंदीन दवरलें. उपरांत ताका फाशी दिली. आनी ह्या वेळार थॉमस मोरान म्हणलें उतरां आमच्या मदेगांत आसा. त्या भाग्यवंत प्रख्यात व्यक्तीची उतरां अशीं आसात. देवाचे काकुतीक ताच्या पदवेक जावं होगळाप म्हज्या अंतस्करणा विरोध केंच्या संगतीक हांव काबल जावंक ना. तरणाटो देवाक मानवांचे जिवोवचे खातीर येदो व्हडलो हुद्दो इतले व्हडले ग्रेस्तकाय ताणें सांडली आनी ती आपल्या कुटुंबां सयत ताणें जिवोवच्याक ताका आस्पाद मेळ्ळो ना. पूण जेजू खातीर कितेंच करूंक थॉमस मोर तयार जालो. व्हरतो मार्तीर तो जालो. आज पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून दिल्ले 2 पांतवान आमकां एक ताचो पाटलाव करीत जाल्यार आमी आमकांच इन्कार करी जाय. म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूंच्या फाटल्यान आमी वेचे न्हय. ताच्या बदलाक आमी आमकांच इन्कार करून ह्या संवसारांत फकत आमी यात्रिका म्हूण समजून घेवन जियेत आसतना देवाच्या कशा प्रकार जिये जाय. दुसरें म्हजो सीस जावंक म्हजो पाटलाव करूंक तुमी आशेतात तर तुमचो कुरीच घेवन म्हज्या फाटल्यान येया. जायते फुडें आमी चिंताव आमी पाटलाव करचे म्हळ्यार सगळें सांडी जाय. त्या नव्यान आयिल्ल्या ग्रेश्ट तरणाट्याक जेजू म्हणा लागलो तूं उपादेश पाळ आनी तें जावन आसा सशणी जिविताच्या वाटेक तुका मेळचें वर्तेपण. आनी त्या वेळार तो म्हणा सगळे उपादेश हांवें पाळल्यात तर वच आनी तुजें जें कितें आसा तें इकून उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. आनी कितें म्हणटा वांजेल म्हणटा तो तरणाटो चिंतेश्ट कंतिश्ट जावन गेलो कित्याक ताची आस्त जायती आसली. जेजून आज आमकां कितें सांगलां गे म्हळ्यार तुज्या आवय बापायक तुज्या ह्या संवसारांत कितें जियेता तांकां सोडूंक न्हय. तांची जतन करूंक आमी आसा. जतन करता आसतना
चड कोणाचो आमी मोग करता ह्या संवसाराचो की ह्या जेजूचो म्हणलें एक सवाल आमकां उदयता. जेजून म्हणलें इतलेंच, म्हजो पाटलाव तुमी करूंक कशी व्हरतात तर तुमचो कुरीस घेयात. जायते कुरीस आमकां येतात मोगाच्यान. जेजो पाटलाव करतना आमी भियोंक ना. कित्याक ताणें म्हळें तुका तिनकार कर, तुका तिनकार कर. जेजू सांगा ते एक करता आसतना जायते फुडें आमी कितें करता, आमच्या संवसारी जिवितांत कश्ट येता आसतना भियेता. कित्याक की म्हळ्यार आमी रॉंग बटन दामता. रॉंग बटन म्हळ्यार कलो बटन ऑफ डिप्रेशन जावंक बरो, बटन ऑफ एंग्जायटी जावंक बरो, बटन ऑफ कन्फ्युजन जावंक बरो. ताच्या बदलाक बावडटाचो बटन आमी दामलो जाल्यार त्या वेळार कितें जातलें, आमचें थंय बोवा परबायचें जिवीत मुखारसून वचोंक देवच आमकां आदार दितलो. आनी हें बावडटाचें जिवन आमी कशें जियोंक जाता. बावडटाचें जिवन मागण्याद्वारे आमी बलिश्ट जाता. आनी ती क्रिस्तगाय सोम्यातय आमी समजोन काणकोची. त्या खातीर सोमे म्हणटा म्हजो पाटलाव करचो आपलो कुरीस घेवन दी, आपणाक इन्कार करून दी. तसलें बरेंपण जोडच्याक सोम्या लागीं आमी मागया. आयच्या ह्या आयतारच्या दिसा जायतो अवकाश आमकां मेळटा मोगाचें. सेवे बरी जिवनाक, त्याग बरी जिवनाक, मोगाच्या जिवनाक, मायपासी जिवनाक, सक्रिपिसाच्या जिवनाक कितलेशे अवकाश आमकां मेळटात. ते सगळे अवकाश घेवया. दीस वेता 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 आमचें जिवीत देवाक मानव सारकें आमी जिवया. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11 अध्याय 6 वळ तुमी काण पळयशात जाल्यार कितें म्हणटा, देवाक मानवा सारकी जिणी जियोवच्याक तुवें बावडटान बरो जाय, मागण्यान आसा जाय. हे दोनूच कंडिशन आमकां दिल्या. आज जेजू आमकां कशें 2 कंडिशन दिता. तुकाच इन्कार कर, म्हजो पाटलाव करूंक आसा जाल्यार तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. त्याच प्रमाणे हेब्रांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा कितें तुवें करूंक जाय, तुवें पयलें माग जाय, मागण्यान बावडटाची ड्युटी घेवन तुवें सोम्याच्या फाटल्यान वचो जाय. हें आमी खरें समजून घेवया. आमचें जिवीत सोम्या खातीर जियोवया. ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूक रक्तमासाच्या वंदवण्याक बुलानाकात मोगाच्यान. कित्याक म्हळ्यार ती बुलोवणी तात्कालीक हांगा. कित्याक तें जिवन थोड्या दिसांचें आनी असल्या जिवनांत आमी जियल्या तर सोम्याक मेस्वा सारकें मानवा सारकें जियोवंक आमच्यान साध्य ना. सोम्या कडेन मागया, आमचो कुरीस आमी घेवया. कसलो तो कुरीस जावं दी, तो बरा दीक जालो जाल्यार, तो जडायसो जालो जाल्यार जेजू आमच्या सांगत आसतना तो हळवायसो करतलो. आमेन. सर आमी आमचो बाबाट एका निजा देवा तें उत्सारुया. सत्मानता देवाक सर्पतरा बापा सर्गाणी पितुमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पळयतात गर्भे समोलो अवकार मर्यादा जल्मलो. 5 पेलतकाल ताणें कस असले ताका कुत्सा जडलो. तो मेलो आनी ताका नेकेपलो. तितले दिसा मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवन जालो. सर्गात सोडलो आनी सर्पदा देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तांचुयाने मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतालो. सत्मानता पवित्र आत्म्या खातोली पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सश्टाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्प देव आमकां सदांच आपयता. आमच्या जिवनांत जायतें बरें करच्या सारकेचो बाप सदांच तयार आसा. तर अख्ख्या पवित्र सभे खातीर कशें थॉमस मोर त्या पवित्र सभे खातीर आपलो जीव ताणें दिलो की आमी पवित्र सभे खातीर पवित्र जावच्याक आनी आमच्या कुटुंबांनी ते पवित्रपण सांबाळच्याक हर एका क्रिस्ती भावंडांनी त्यागाचो सॅक्रिफिसाचो मोगा मायपाचो कुरीस घेवन जेजू फाटल्यान वेचाक जाय जाली सर सकत तूं आमकां दी सोम्या. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. Dita
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापा म्हणटा तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्प देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, ही भेटवणी आमी संभ्रमत आसतना आमचे जिवीत तुका समर्पित हांव. ह्या जिवितांतले उणेपण खाण घाल आनी बोवा परबेतना बऱ्या तरान बावरताची जिवीत जी आमकां पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची कळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्वदा आनी सस्नाच्या देवा, सरकाळी आनी सत्याम तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आवडत्या मोगा वरवीं मनशा कुळा रक्षण करच्याक आनी तांच्या सर्वस्वा गतीन तुझ्या एकल्याच पुत्या संवसारात दांडिलोय. त्या पोतान आमचो असय मोग केलो की आपल्या कश्टा मोड आनी पुन्हा जेवणपणा वरवीं नव्या जिविताची वाट आमकां उक्तायली. त्या संताच्या नादळ उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मोखा. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsörgi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsörgi. Somja tuka wakentau, kalsantau nargaditau. Sarva mi tuka nawata. Hosanna tuka unsörgi. Jesu, Jesu, Jesu devaचे शेळये. Jesu, Jesu, Jesu devaचे शेळये. Jesu tuka wakentau, kalsantau nargaditau. सर्वा मी तुका नावाता. जेसू देवाचे शेळये. होसाना तुका उंसर्गी. बापा, करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिछोड जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सश्टी कळचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Babarta sagad purgatoria. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu जीवन झाला. हो बावडता सगळ आमी परगटा. जेसू नव्यान येतलो.
बापाचे माणस आणि पुन्हा जेवणपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वचिवीत असो उंड आणि सोडवची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा की आपले तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे आणि लियो आमच्या भगवान बाप्पा सर आमच्या गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडे पुन्हा जीवनपणाचो बरो सदर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्ता तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता सर आमचे भुरगीं विविधताचे विनवण्यो काडून तुज्या मुखार आसतात तुज्या मुखार जमल्यांत खरो तुजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार वर्तीत सकत तेंच पवित्रपण आणि त्यांचं देवासपण आम्ही मुखारसून व्हरूंक जाय जाल्यार सर कृपा आमचे वयर तूं वत ओंकार मरे देवाच्या मागीर सांगती बघ्यान दोन जाण तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीजो साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सम्यान बो अपूर्वाचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुडय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दावनता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सभेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे असो तुमची सोय आसो मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत खोल देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत खोल देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. बो मगच्या बाबणे नाव पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमच्या संगत आसो ताचो पाटलाव कर जाय तर आमकांच इन्कार करून आमचो कोरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवन दी म्हणल्यार आपोवणे आमी घेवच्याक ताणें आमकां दिला तो उलो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
साक्षी कोई चिता काळीज हे उगते को जेजू तुझ्या मोगान बो जेजू तुझ्या मोगान बो जेजू म्हणा लागलो, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशता तो आपणाक इन्कार करून दी, तसो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. प्रार्थया. सरपदेदा आनी मगळा बापा, तुवें दिलें सर तेणी आमी मानून घेता. तुका मानवा सारके जिणे जियोवच्याक तुजें मांस आनी रगत तुवें आमकां खाण आनी पिवण जावन दिलें. तें पोशण आमी आतां सेवलां. आमच्या जिवितांत यथेश्ट तरान फळां बरी जिवीत जियोवच्याक तुज्या मोगान जियोवंक आमकां पाव कर आनी तुका करे साक्षी जावं आमकां निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सरपद वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगेच्या भाव भयण आनी भुरग्यांना वापरपाक सो आयतार तुमकां हांव मागता. ह्या आयतारा दिसा सोम्या सांगाता एक जावन जियोंक आनी आत्मीक तरान चड आनी चड घटाय घेवन पवित्र जावच्याक जेजू सांगाता एक जावन जेवया. वचोन यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 मोरये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. कुर्पेन मोडलेले सोमी तुझे सांगाता. स्त्रिया भितर तू सदैव आम्ही तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दे. आमकां जेजूच्या बोव पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दी तुजें आशीर्वाद. बगेन कुसचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.